50,000 लोक गोंयांत एका सभेक येता आनी म्हाका दिसता हाजो भंय काँग्रेसीक दिसला आनी काँग्रेसीक कळून चुकला की आमी ह्या इलेक्शनान म्हणजे आमचे दोन्ही कॅन्डिडेट ठरतले म्हणून हे काँग्रेसीक कळून चुकला. म्हाका अमित पाटकराक एक ओपन चॅलेंज दिवपाक जाय. पयर जेन्ना AICC तांचो जो प्रभारी आसा माणिकराव ठाकरे ताका विचारले की व्हॉट इज द AICC स्टँड ऑन म्हादई, तुम्ही पळयले की तांकां अलायन्स पार्टनरांनी डिपेंड करपाचो प्रयत्न केलो आणि शेवटाक तांणी पत्रकाराचेरूच अटॅक करपाचो प्रयत्न केलो की तुम्ही सीएमाच्या बिहाफाचेर उलयता. तर म्हाका दिसता हे फ्रस्ट्रेशन काँग्रेसीक पयलीं उत्तर दिवचें. तो परत परत डबल इंजिन सरकार म्हणटा, DPR म्हणटा. हांव म्हणटा अमित पाटकराक चॅलेंज दिता, आज तांचे सरकार आसा कर्नाटकात, तांणी DPR विड्रॉ करून घेवचो. डबल इंजिन जर आमकां लागता जाल्यार काँग्रेसीकूय लागना काय, कारण तांची भारत तोडो यात्रा परत परत सांगता गोंयांत आयली ना आणि तांणी करून घेवचो DPR विड्रॉ. ज्या सरकारान जो म्हादई ट्रिब्युनलाचो ऑर्डर आशिल्ली ती चॅलेंज केली आणि प्रत्येक म्हाका प्रयत्न केले. प्रवाह ऑथॉरिटी आज गोंयांत आसा. आज जॉईंट इन्स्पेक्शनाची एग्रीमेंट जाला, म्हणजे ज्या हातून सेंट्रल गव्हर्नमेंटाचे 3 रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा, दे हॅव एग्रीड फॉर अ जॉईंट इन्स्पेक्शन. तर खंयच गोंयाचेर अन्याय जावचो ना हाची प्रत्येक खात्री घेतले. पण अमित पाटकराक सांगूंक शकता काय की तो कर्नाटकान वचून मुख्यमंत्र्याक ते मेळ्ळे काय? इनफॅक्ट एक प्रचार करताले काँग्रेसवाल्यांचो. तर खंय तरी म्हाका दिसता कालचे 50,000 लोक पळोवन काँग्रेस भियेल्या.